एक गुड मॉर्निंग, एक गुड आफ्टरनून, एक गुड इवनिंग गायज. याचे कितको च्या पिवपायले ते सांगासाचे हे सुटा लागून येयले पूण सूट हेंक जायना. सूट सगळीं लांब जाताय. आतां पोतून वयतात समथींग शिवपाकूच दिताय. ही गेलां सूट मेळटाली हिंगे रेडीमेड. आतां पोतून वयताय आमी. मोनिका फोन मारलो तें सांगता की ना खंय सुटां. चाव येयला आमगेली मडका चाव. चाव पिवपाक आतां मडगांव येयलो आहाय. खंयचें नांव कितें रे रेस्टॉरंटाचें? रेस्टॉरंटान नांव कितें? चल नम्मा 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 येली डोसा डोसा तशें शेक येयलो. किटकॅट येयली मॅरिस्टनाली आनी हेगे चॉकलेट येयली. हांव लागलो तान लागलोली कितें रे? आं तान लागलोली. चल चल पिताय च्या पिताय चल बरें कर. कितें जाता तुमी बेश्टें बेश्टें Soirulaw pas bio. ओके पुरो. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगळीं? सोदमाता सगळीं आहाय म्हूण बरीं. जेयली हायली पिली न्हिदोली उठोली कितकोताय आजून देखून न्हिदोन आसल्या. उठाय रे बाबा उठाय गो बाय. हांव येयला तुमचो मोगाचो मारियो. येयला सायडीन बसल्या. हे कोणते आसता तुमी गेली बायल तेजें नांव मोनिका. तेका सायडीन बसयली तेका. हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी? हाय नो बरी. आनी मारून तुमकां सांगिल्लें ते भशेन तो सतमानता हूंय तुमी सगळीं बरी आहाय. काल आमगेले बेबीगे मेरिकलागे एन्युअल डे जाली आनी जालें सगळें काल बरे भशेन. आनी आयज मेलकेरागी आहा एन्युअल डे आनी कितें सांगताय सो नाचरे न्हू नाचरे सॉंगाचेर डान्स करपा म्हूण तेगे क्लास. ओके 9 स्टार्ट तेंगलें पूण आमी 9 जाली आजून कारमो ना. हय जालो ना शॉपा वयले जावपाक जालो न्हू. लेट जालो भायर सरपाक. हय की आनी मागीर थिंगसान काडपा मेळ्ळें जाल्यार चयता मारियो. थोडे मेळटले क्लिप्स मेळटले काडपाक. काल काडले ती भशेन. पूण एक आम सगळें हें दुबयचें गेलो आनी आयक एक स्टोरी आयकाय. हे मरे तूं हें दुबय वचपाक कामा आहलें सांग तेंका. आतां सांग बेगीन टायम आहा न्हू. मागीर तिगे तें तशें वतलें. ती स्टोरी एक सांगत तुमकां. तेगे धाकलीशी स्टोरी आहा हिंग वचपाची खंय ती दुबय वचपाची. एक्चुली न्हू सांगपा म्हळ्यार मुगे स्टडीज काबार जाल म्हणटरी मुगे एश कोन्न आहलें की खूंय भायर वचून काम कोत्तोलें. ओके आनी हांवें तेन्ना मुगेलो हेअर एंड स्कीन केअर कोर्स कंप्लीट केल्लो आफ्टर 12th स्टँडर्ड. आनीक मुगे मिन्स हांव व्हडली गिरेस्त न्हू कळटा काय न्हू. सो मुगे भशेन कितें जाल्लें हांव मुगे पांयाचेर उब रावतलें. हांव काम कोत्तलें. हांव झुटलें. कित्याक मुगे डॅडी आमच्या ल्हान आसतना मेल्लो डॅडी. सो मामी एकली बाबडी काम करून म्हणजे तेणें आमकां शिकयलें. आनीक सो आतां मुगे टर्न. हांव घरा व्हडलें म्हणटरी मुगे टर्न आहलो की म्हज्या फाटल्यान मुगे 2 जाण भाव आहले. सो तेंक चोवपाचें. आनीक सो जाता न्हू खंय तरी भायर गेलें म्हणटरी सॅलरी जायत मेळटा. आनीक म्हणजे मुगे लायफ करपा लागून हांव वचपाक म्हणून सो सगळें जालें वचपाक. आनीक तेन्ना 23 इयर्स कितें तरी. आनीक 23 या 22-23 कितें आहलें. मागीर म्हाका न्हू दुबय कोण व्हरपा आहलें. सो तेंकां विजा स्पॉन्सरशीप मेळना जालें. म्हणजे कोणागे हें करून घेयली तेमी. आनीक विजाचेर मेन्शन कोत्ता आसतना तेमी हावजमेड म्हूण हें केलें. ओके आनीक हावजमेड म्हूण आहलें विजाचें. सो आमगे बोर्डींग पास बी घेवपा हांव रावलें. म्हाका पावयली मागीर तीं एअरपोर्टाचेर आनी गेलें पोतून. आनी जे कोणाक थिंगा वचपा आहलें कामाक सो ती आंटी आहली ती वारकाची. मागीर बोर्डींग पास घेवपा थिंग लायनी आहली. एक पुलीस येयलो आनी म्हाका. आनी आतां तें सारकें बारीक. आनीक पुलीस येयलो आनी म्हाका लायनी भायर काडलें. आनी म्हाका म्हणपा लागलो तूं खंय वयता? हांवें म्हळें
दुबय वयता आनी मुगे टिकेट आनी ते सगळे चॅक केले आनी म्हणपाक लागलो तुज्यान वचपा जायना. हांवें सांगलें कित्याक वचपा जायना. ना म्हणपाक लागलो तूं अंडर एज आहा आनी हावस एज अ हावसमेड तुज्यान वचपा जायना. आनी त्या दिसान ते केसीस चलताली की कोण घरां काम करताय तेंगे मर्डर जाल्ले मारले कितें तरी त्या दिसान चलताले. हांवें तिका जायते रिक्वेस्ट केलें सर म्हाका कामाक गरज आहा म्हाका वचपा जायना केश्शें धाडना. मागीर मायक तेंक कांय खबर ना ती पावली घरा तेंगसले हांव गेलो पूण तेंचे फाटल्यान 1-2 वरां सुमार हांव पोतून घार येयलें कित्याक म्हाका धाडना न्हू तेमी. मागीर मी सगळीं सॅड जालें म्हणटू हांवूय बी बरें रोळें बरें सॅड जालें. मागीर ती म्हजे बारा ती आंटी आसली एकली ती म्हाका म्हणपाक लागली चोय हो रस्तो तुका बंद जाला. म्हणजे तुका आनी हेच्या बरें आसतलें कितें तरी लायफान. मागीर हे म्हणली आनी ती गेली. मागीर तेच्या उपरांत न्हू 2 म्हयन्यांनी सुमार म्हाका पिलार पाद्रागे स्कुलान काम मेळ्ळें. मागीर एक 5 वर्सां थिंग काम केलें. ओके 5 वर्सां थिंग काम केलें. मागीर ते मारियो मेळ्ळो आनी मागीर तुमकां खबर आहा लव स्टोरी मारियोन सगळें सांगिल्लें. मागीर काजार जालें पूण केन्ना चिंतून ना पोतून आनी हांव दुबय पावतलें पूण नशिबान कितें खंयच्या टायमार कितें बरयलो आसलें तें आनी एक्झॅक्ट एज 12 to 13 इयर्सांनी हांव फर्स्ट टायम दुबय पावलें. ओके सो हांव कितें सांगूं सोदतां की लायफांत न्हू जेन्ना आमकां जाय न्हू तेदोन तें मेळना. ओके सर्टन देवागे टायम आसता तेदोन सगळें मेळटा. आनी हरे हांव हेच म्हणजे कामाच म्हाका दुबय वचपा आसलें पूण देवान म्हाका एज अ टुरिस्ट कळ्ळो एक भोंवपा आमी म्हूण गेलीं. ओके सो देवागे प्लॅन म्हज्याहून चड बरें आसलें. ताका लागून देवाकूय आनी मारियोकूय बी थँक्यू म्हणटा की ताका लागून देवागे प्लॅना प्रमाणे मारियोन आमकां सगळ्यांक वयलीं. ओके आनी केन्नाय लायफान अशें करून जाता आमगे प्लॅन प्रमाणे सगळें वचना पूण जेन्ना आमी देवा हातीन घाताय न्हू तेन्ना सगळें आमकां जाय त्या टायमार न्हू पूण देवा जाय त्या टायमार आमकां जाय ते भशेन न्हू पूण चड बरे भशेन जाता. ओके ही आहलो म्हज्या दुबय वचपाची स्टोरी. मारियो म्हाका सदां सांगतालो थिंग आसतना सांग थिंग आसतना सांग आसता रे केन्नाय तरी सांग या सांगतलें आनी आतां सडनली म्हाका सांगो लागलो तूं सांग. ओके तूं कितें सांगपाक सोदता या थँक्यू तुमकां हो व्हिडिओ चोयल व्हिडिओ हिंगा एंड कोनाय तेगेली धाकली स्टोरी आहली. ओके स्टोरी तेणें सांगेली आतां तुमकां ती एक्चुअली थिंग दुबय सांग म्हणून तेका सो थिंग आमकां टायमूय आसना बरो बसोन सांगपा म्हणून. सो आतां थिंग मातशें आंबेल टू बेनावली वचपा मातशें टायम मेळ्ळें सो गाडयेन नाजाल्यार घराको थिंगून टायम आसना. ते सामोसा करीत रावता कळना तुका सो सामोसा करीत जाल्यार टायम मेळना तेका. सो हिंग सांगानी ओडय म्हणलें तेका आतां वयताय आमी चोया थिंग व्हिडिओ काडूंक मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स काडूंक मेळटलो व्हिडिओ पूण हे व्हिडिओचेर न्हू जाल्यार आनी सेपरेट व्हिडिओ देखून कोतो तेमगेले. ओके दाखले काडटलो चोयता नाल्यार हेजेरी घालून उडयता. ओके नाजाल्यार हो व्हिडिओ व्हडलो जातलो चोया हेजेरी घालून उडया नाजाल्यार. ओके चल मागीर गॉड ब्लेस यू तुमकां बरे भाशेन. ओके चल देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्यांक मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.